नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार. हांव गौरीश परबामणकर. गांवगिरे वाठारांतल्यो खबरो म्हणजे आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. म्हापशा जालो भिरांकूळ अपघात. बशीच्या टायरा मदां हात मेळिल्ल्यान प्रवाशी गंभीर. चांदर रस्ता रोको प्रकरणात मेळची ना थकाय. आरोप मुक्ततेचो दुबावितांचो अर्ज न्यायालयान मारलो भायर. टॅक्सी मिटराच्या देखभालीचो खर्च फारीक करपाक जावचे ना म्हणटा टॅक्सीकार. निर्णय फाटीं घेवपाची येरादारी खात्याक विनवणी. मडगांवां जुंता क्वॉर्टर्सा कडेन कोसळ्ळें वडाचें झाड. 3 घरां आनी दुचाकीचें लुकसाण. आनी कालांगूट बागा वाठारांत बेकायदेशीर मसाज पार्लरा वयल्यान परतून बोवाळ. पुलिसेच्या हस्तक्षेपा उपरांत मसाज पार्लर बंद. आनी आतां खबरो विस्तारांत. खाजगी प्रवाशी बशी पोंदा आयिल्ल्यान एक प्रवासी गंभीर जखमी जालो. हो अपघात म्हापशे बस स्टँडाचेर बुधवारा सकाळीं 10:15 वरांचेर घडलो. जखमी जाल्ल्या प्रवाशाच्या हाता वयल्यान बशीचो टायर गेलो. अपघातांत दुखापत जाल्लो पेडे म्हापशेचो प्रेमानंद धावस्कर आनी तो LICचो कर्मचारी. पणजे ते वाळपय मार्गाचेर येरादारी करपी खाजगी बशीचो धपको बसून हो अपघात जाला. चांदोर रस्तो आडोवपाच्या प्रकरणात आंदोलकांक सुटका मेळूंक ना. आरोपांतल्यान मुक्त जावपा खातीर आंदोलकांनी अर्ज केल्लो तो न्यायालयान न्हयकारलो. ह्या विशींची फुडली सुनावणी जी आसा ती आतां 2 ऑगस्टाक जातली. Some of us filed applications for discharge, which has been rejected, like Jiyasu has said. So, we will fight this till the end, and we are confident of acquittal in any case because of the legal position. This is a case only for harassment, and this is also very obvious from the time it is taken to even write such a simple order. And so we are ready for all the harassment and confident of it. On what grounds am I discharged? When there is a collector's order saying that the road is closed, nothing stands actually in this matter because the accusation is that we blocked the road. So if the collector himself has blocked the road, then there is no case. टॅक्सी मिटराच्या देखभालीचो खर्च म्हणून येरादारी खात्याच्या संचालकान टॅक्सीकारांक 4,654 रुपया भरपा विशीं मॅसेज धाडिल्ली. हे पयशे भरपाक टॅक्सीकार तयार नात देखून तिडकल्ल्या टॅक्सीकारांनी बुधवारा येरादारी संचालकाची भेट घेतली. येरादारी खात्याकूच स्वता टॅक्सी मिटर योग्य तरेन हाताळपाक कळना. हो प्रश्न सुटावो करपा खातीर येरादारी खात्याच्या संचालकाक 15 दिसांची मुजत दिल्या अशें टॅक्सीकार सांगतात. हांगा उपाय कारण म्हणजे आमी तो मिटर घातला. सो आमच्या भुरग्यांक मेसेजी येवंक लागले की 4,654 करपाक तुमी म्हणून एन्युअल चार्जीस रिन्यू करपाक मिटर नाल्यार तुमचें फिटनेस जावचें ना आनी परमीट रिन्यू जावचें ना. सो ताका लागून आमी सगळे असोसिएशनां मेळोन एक 20 दीस पयलीं कितें तरी डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्टाक मेळपाक गेले. एज युजल डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट नासलो. तो सांजचो बॅगात घेवपाक येतालो थंय तो दिसाचो नासता तो हांगा. सो ताका मेळपाक आमी येयल्ले. सो तेन्ना आमी डिवायडीटीक मेळ्ळे वाज साहेबाक. वाज साहेब म्हणलो ताका सांगलें कितें जालां तें. वाज साहेब म्हणलो रिप्रेझेंटेशन दी. सो आमी गोंयची जितके असोसिएशन आहा तितक्यांनी ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराक CMाक
ट्रान्सपोर्ट डायरेक्टर ट्रान्सपोर्ट सेक्रेटरी सगळ्यांक रिप्रेझेंटेशन दिल्ले आनी रिप्रेझेंटेशन दिवन 15 सुमार जाल्ले. तेजेर आयज आमी विचारूंक गेले काय रिप्रेझेंटेशनाचेर कितें केलां तुवें, कित्याक तूं ही ऑर्डर पळय जी आहा जी फोर्सफुली आमचेर लादला हे 4654 दिवपाक, ती ऑर्डर फाटीं घेवपाची आनी आमचे फिटनस आनी परमीट रिन्युअल आनी फिटनस करपाचें म्हणून. पूण तो कितें म्हणटा आतां तुमकां सगळ्यांक म्हणटा जी कोणी रिप्रेझेंटेशन दिलें तांकां आफून हाडटा, गव्हर्मेंटा कडेन पुट अप करता म्हणटा हो इश्यू आनी 15 दिसां म्हणटा आन्सर दिता. सपोज जर हेचो आन्सर 15 दीस जायना जाल्यार आमकां कितें तरी कायदो आनी सुवेवस्था हातीन घेवची पडटली, नाल्यार जावपाक ना. कित्याक आतां फाल्यां असेंब्ली चालू जातली पूण ओपोजिशन MLA तेंच्यांनी आमचेर मातसो आवाज उठोवपाचो आनी मिडियाकूय सांगता प्लीज तुमी इतके वर्सां आमकां हेल्प केला, मातसो प्लीज आमकां जाता जाल्यार हेल्प करा. ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराक विचारात हे तुमी कित्याक बारीक टॅक्सीकारांक सोंपोवंक सोदता जाल्यार, कित्याक 4654 इयरली and that is for around 20-25,000 टॅक्सी म्हणजे अराउंड 10 ते 12 शेअराचो स्कॅम जातलो. कित्याक सरकारान हो मिटर ऑलरेडी स्कॅम केल्लो. सो तेका लागून आमी आयज हांगरिल्ले की ऑर्डर काडात आनी परमीट रिन्युअल आनी फिटनस रिन्युअल करपाचें म्हणून. बुधवारा दनपारां सुमार 12 वरांचेर मडगांव जुंता क्वॉर्टर्स पाजी फोंड ह्या वाठारांत 2 घरांचेर एक वडाचें झाड कोसळ्ळें. ह्या घडणुकेंत 2 घरांचे छप्पर तशेंच 4 दुचाकींचें बरेंच लुकसाण जालां. उजो पालोवपी दळाक कळीत केल्या उपरांत तांणी घडणूक थळाचेर येवन हें झाड कुशीक काडलें. कालांगूट बागा वाठारांत बेकायदेशीर मसाज पार्लरा वयल्यान सोमारा बरोच बोवाळ जालो. पुलिसेच्या हस्तक्षेपा उपरांत हो मसाज पार्लर तांच्यांनी बंद उडयलो. पूण अजापाची गजाल म्हटल्यार ह्या मसाज पार्लराक खंय पंचायतीचोच परवानो नाशिल्लो जाल्यार कोणाच्या आशिर्वादान हो मसाज पार्लर चलतालो असो प्रश्न उप्रासला. हांगासर एक कांड जाल्लो आसा आनी आतां तुमी हांगासर इलिगली कोण स्पा चलयता जाल्यार आमच्या भुरग्यांनी पूण हांगासर आमी पावले. ओके, आनी जालें कितें ते स्पाची आतां टॉपीक आमचे वॉर्ड मेंबर जे हांगासरले आसा पळय तेंच्यांनी उलोवन ती सोंपली. पूण आनी एक गोश्ट आहा की ह्या स्पाक फुडल्यान हांगासर पार्किंग ना कांय ना. हांगासर एक थार गाडी आसा तुमी पळोवंक शकता GA03Z7753 ही सारकी मेन रोडार लायिल्ली आसा. आमचे कालांगूट ट्रॅफिक सेल आहा पळय ते आमी तांकां कॉल केला की हांगा लॉक मार म्हणून सद्याक. आनी ही गाडी सारकी इतली टिंटेड आसा की हेतून कोण गुंडा कशे हे दारां उक्ते करून धांवले आनी कितें हाडटा कितें व्हरता कोणाक कांय समजना. बोवाळ जातकीर शेजारच्या वाड्यावेलो पंच वांगडी आनी थळाव्या पंचाचो घोव घडणूक थळार पावलो. ताणें पुलिसांक आपयले उपरांत पुलिशेन हो मसाज पार्लर बंद उडयलो. मजेची गजाल म्हळ्यार ह्या पार्लरा कडेन खंय गरजेचे परवाने नाशिल्ले. थळाव्या पंच वांगड्याच्या घोवानूच ही गजाल मानून घेतल्या. सो बेसिकली वी हॅव कम टू सी तेंचेशी लायसन्स आसलें वो ना पळय तें. बट वेन्ना आमी पळयलें तेंचेशी लायसन्स आसलें पळय तें 31 मार्च 2022 22 काबार जालां. सो तांकां आमी सांगलें बंद कर म्हणून आनी तुमी कितें आहा पळय तें इन प्रॉपर चॅनलान वचा म्हणून. आतां बंद जालें कंप्लिटली. आतां सद्याक कंप्लिटली बंद केलां तेणी.
नो परमनंट नो ती म्हणटा आमी लायसन्स हाडल्या उपरांत आमी चल्ले करतले न्हू सो एट द मोमेंट दे डोंट हॅव सो एट द मोमेंट टील दे डोंट हॅव लायसन्स दे कॅनॉट ऑपरेट आम नको केन्ना 19 गरजेचे परवाने नाशिल्ल्यान हो मसाज पार्लर सद्याक तरी बंद उडयला खरो पूण तो कितले दीस बंद उरतलो होवूय एक प्रश्नूच आसा थळाव्या पंचाचो घोव सांगता ते प्रमाण पंच वांगड्याक वाड्यार कितें चल्लां ताची मात्तूय कल्पना ना कितेंय आसूं कळंगुटे बेकायदेशीर घडणुको वाडत आसा इतलें मात खरें आनी एक अनफॉर्च्युनेट इन्सिडंट हांगा आमकां कळून येयल्लो आसा आमचे सावथोडचे भुरग्यांनी जेन्ना आमकां इन्फॉर्म केलो म्हाका आनी म्हाज्या दुसऱ्या वॉर्ड मेंबराक हेणी पळयलो तेजो हजबंड एडवर्ड पळयलो हांगा येयल्लो आसा की एक इलिगल मसाज पार्लर तशेंच हांगा चालू जाला म्हणून आनी जेंचे पळय ते भुरगे आसले टाउट्स गुंडा खंय हांगा भायर रावल्ले आनी कस्टमरांक फोर्सफुली ते भितर आपयताले सो जेन्ना ह्या भुरग्यांनी आमकां कळयलें की हांगा अशें अशें घडटा तेन्ना इमिजिएटली आमी हांगासर येयले आनी तांकां तेंचे लायसनां विचारलेले बट तेंची लायसनां कसली ना हेल्थाच्या ना पंचायतीचे आहा तेंच्यांनी रिन्यू कांय करूंक ना लायसन्स आनी तेन्ना पळय तेन्ना आमी रिक्वेस्ट केलें तांकां ती बंद करा तेन्ना तेंच्यांनी मातशें आर्ग्युमेंट जालें वर्बल बट अल्टिमेटली दे अग्रीड दॅट दे आर गोइंग टू शट द डान्स पार्लर ताचो नांव जावन आसा ऑल अबावट यू सलून एंड स्पा हांगा टाउटिंग जावंक खवाना तशेंच भायर कोणी हांगासर जे टाउट्स म्हणून तेंचे आहा खुबशे हांगा मायग्रंट लेबरर्स मायग्रंट जे भुरगे हांगासर रस्त्यार रावन गेस्टांक फोर्सफुली तेंच्या पार्लरान हाडटा आनी वी ऑल नो वॉट गोज इनसायड ओवर दे सो हो आमी सद्या आतां बंद केला गोमंतक टीव्ही खातीर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डंट समीप नार्वेकर तामोजे ख्रिस्तीवाडा हांगाच्या पोरण्या कोपेलाक आतां धोको निर्माण जाला राष्ट्रीय महामार्ग करतना कोपेला कडलो दोंगर कापिल्लो ताका लागून हो सेंट फ्रांसीस झेवियराच्या कोपेलाक आतां धोको निर्माण जाला कितलेशेच पोरणे हे कोपेल कोसळपाच्या वाटेर आसा हाका लागून थळाव्यांनी कोलवाळे खात्यात कागाळ लेगीत केल्ली मात कोणेच ही काना मनार घेवंक ना हे कोपेल कोसळ्ळे जाल्यार हेका सरकार जबाबदार आसतलो अशें थळाव्यांचें म्हणणें आसा ह्या गांवचो हे आमचे सेंट फ्रांसीस झेवियराचे कोपेल कितलेशेच शेकडे जाले हे हिंगा आसा आतां हायवेनी हे कटींग करून हे कट केला आनी 2 मिटर ती 3 मिटर ते कोसोवपाक आनी हायवेक आमी एप्लिकेशन केल्ले कोलवाई डिपार्टमेंटाक 8 म्हयने जाले 8 म्हयने तेंच्यांनी तेंचो रिप्लाय दिवंक ना म्हणून ते पळोवंकूय येयना ते कोसळल्या उपरांत हेचो जबाबदार गव्हर्मेंट आसतलो PWD आसतले ताका आमी एप्लिकेशन दिलां आनी हो गव्हर्मेंट तेचे कांयच रिप्लाय करना हेचेर मातसो बाब आल्लेकारान लक्ष घालचो आनी आमकां हेचे न्याय दिवचो एक कोपेल कोसावतलें थोड्याच दिसांनी पावस पडोन 2 मिटर ते उरलां हे घालचो आमदाराक खबर आसची ना कोणें सांगूंक नासतलें हे PWDक आमी एप्लिकेशन दिल्लें आमदाराशीन आमी वचोंक नासलें PWDचो कायदो आसलो हिंगा आमकां ते लेटराचो रिप्लाय दिवपाक पूण तांच्यांनी आजून पासून तेजो रिप्लाय दिवंक ना आनी हे कोसवत आसा हिंगासर हेचो कोसळ्ळें जाल्यार हेचो पुरो जबाबदार PWD आनी गव्हर्मेंट आसतलो मोर्जे डोंगरार येवपी मेगा प्रकल्पाक काँग्रेस पक्षा सयत थळाव्या मोर्जेकारांनी खर विरोध केलो ह्या संदर्भात तांच्यांनी मोर्जे पंचायतीक निवेदन पत्र भेटयलें भाजप सरकारान गोंयची जागा विकून भ्रश्टाचार केला असो आरोप थळाव्या मोर्जेकारांनी केला वता थंय भाजप पक्ष गोंयची जागा विकून प्रकल्प उबारता भाजप सरकाराक गोंयकारांचें कांयच पडिल्लें ना अशें थळाव्यांचें म्हणणें अंधा कानून आणि आयज पळयत जाल्यार गुंगा कानून जाल्लो आसा कित्याक निलेश काब्राल जेन्ना म्हापश्या बोडगेश्वर हॉलांत येयल्लो ताका हांवें सिंपल क्वेश्चन केलो तूं सब रजिस्टर ऑफिसर जो आहा बसलेलो ताका तूं म्हटलें कशें सेल्डीड मारपाक दिता इल्लिगल प्लॉटांचेर किंवा ऑर्चर्ड लँडाचेर तो म्हणलो तूं लोकांक सांग निलेश काब्राल म्हाका सांगता तूं तुजे जनतेक सांग तुमी इल्लिगल प्लॉट घेवं नाका म्हणून अरे तुजे कडेन आयज कायदो मंत्री तूं आसा तुजे कडेन सरकार आसा आनी तुजे कडेन सब रजिस्टर आसा म्हणजे लोकांनी स्टॅम्प ड्युटी काडपाचे
आनी प्लॉट घेवपाचे आनी लोकांचे रीण भांगार घाण दर करपाचे आनी जमिनी घेवपाचे आनी तुमच्या पांया कडेन येवपाची मातशी सेटलमेंट करून दी जागे आनी आमी TCP मिनिस्टरा कडेन वचपाचे. गोंयचे जनतेक लागून हो सरकार न्हू. आनी आयज म्हाका शंकरान बरो उगडास केलो आनी हांव स्पेशली सांगूंक करता गोंयच्या आमच्या नॉर्थ गोवाच्या मेंबर ऑफ पार्लिमेंट जो श्रीपाद भाऊ जो गेल्लो आसा गोंयच्या प्रत्येक जनतेक सांगता नॉर्थाचे आनी सावथाचे स्पेशल सांगता श्रीपाद भाऊचें घर तेजे घरा कडल्यान चर्च जी आसा आमची ओल्ड गोवाची चर्च आसा भितर श्री शायनान म्हणून एक बंगलो बांदलेलो आसा. जो BJP सरकार गोंयांत आहा ते आज पर्यंत हांव पळयता हेणी इतलेंच केलेलें आसा फक्त गोंयची जमीन विकून फक्त करप्शन. अरे हांव म्हणटा करप्शन करून तुमी पयसो खंय व्हरतले. लास्टाक तुमकां आमच्या वांगडा मुसोडीनूच मरोंक वचोंक जाय. तेन्ना हे जे रेट्टी फेट्टी आनीक कोण येतात तांकां तुमी आमची गोंयची जमीन विकतात. अरे हांव म्हणटा गोंयची जमीन कितें रे हे कागद रे तो विकपाक तुमी विकतात ते. मात तरी तुमकां सेन्स ना रे बाबा. आमी लोकांनी आमकां कितें करूंक धाडल्यात आनी आपूण कितें करता हेचेर मातूय विचारना. उठोन विकून फक्त पयशे करप. आयज पळय दोंगर हिल कटींग करतात तुमी अंदू तुमी जाणा आसतले पावस कित्याक इतको लेट पडलो तो. दुसरे हो बाई कित्याक हाडटात. हांवें दोंगर हिल केलो की ताका जे उदीक जे आसता ते ताका जिरोवन रावना म्हणून गांवांतल्यो बाई सुकतात. गांवांत हे सुकपण कितें घेता तर हे हिल कटींग करता म्हणून. तर हे इतके सरकाराक ते कळना तुमकां गोंयकारांक उदका शोध मारपाचे आहात. तेच्या परस तुमी वीक दियात मरे गोंयकारांक. सांग्यार दानोळे कांय खाजगी जमिनी रान खात्याच्या वतीन राखीव रान क्षेत्र म्हणून नोंद करपाक सुरवात केल्ली. हाचेर थळाव्या लोकांनी आनी ॲडव्होकेट आनंद गांवकारान आवाज उठयल्लो. ताचेर सांगेचो आमदार सुभाष फळदेसायान जाप दिली. आतां ॲडव्होकेट आनंद गांवकार आनी आमदार सुभाष फळदेसाय हांच्या मदीं आरोप प्रत्यारोप चालू आसात. हांव आयज सगळ्याक सांगता म्हणजे मतदारसंघातल्या सगळ्या लोकांक आनी मतदारसंघाच्या भायले आयज आमी सांग्यार अनेक लोक भायले जे हांगा येतात आनी जमनी मेळटा म्हणून हो जो धन्य करपी आसा त्या लोकांनी दुसऱ्यांचेर फातर मारप ना. म्हाका आनंद गांवकारान सांगचें की तूं चवकशी कर की जे आयज प्लॉट विकपा मेळना बाबड्या लोकांक कितें आसता घर बांदपा जाय आनी जमीन घेवपा जाय तांकां खबर आसना की सेटलमेंट खंयची ऑर्चर्ड खंयची नो डेव्हलपमेंट स्लोप खंयचो पॅडी खंयची. लोकांक दिसता की प्लॉट हांवें जमीन घेतल्या नंतर म्हाका घर बांदपा मेळटा. ताजो फायदो हे लोक घेतात जे दलाल आसात ते आयज आमच्या मतदारसंघान भितर बारीक बारीक प्लॉट करून 300 रुपयाची जमीन 3000 विकता आनी त्या लोकांक त्रासान उडयतात. जे जेन्ना घर बांदतात ते इल्लीगल बांदतात आनी ताचे नंतर लायट उदक दिवपा खातीर आमचे कडेन येतात. आमचे गांवचे लोक जाल्ले कारणान कांय वेळार आमी तांकां हेल्प करपाक मुखार वतात. अनेक फावटी आमी रेजोल्युशन हाडटात आमी एक्ट करतात आनी तातूंतल्यान तांकां PHN नंबर किंवा टेम्पररी नंबर अशे तरेन एडजस्ट करतात आनी तांकां हेल्थ ग्रावंडाचेर म्हणा अशे तरेन तांकां लायट उदक दितात. पयसो करून कोण वता 300चे 3000 घेवन हेच वतात. आयज ते पोटांक दुखता ते कितें की प्लॉटाक हें जाले नंतर प्रायवेट फॉरेस्ट लागले नंतर काय लोक पयशे मागपाक लागले. म्हाका ह्या लोकांनी सांगचें कापस्ता असल्यार चवकशी कर म्हणून मागीर चवकशी करून दाखयता कोण एक्सपोज जाता ते पळोवया. 15 दीस फाटीं आमगेल्या थंय जमनी भितर प्रायवेट जमनी भितर जे जमनी लोकांनी वय केल्ली मिरसांग रोवपा खातीर ती वय फॉरेस्टान काडून उडयली. ते लोक म्हाका म्हणपाक लागले की फॉरेस्टान ती वय काडून उडयता कारण कितें अशें ताचेर परत आमी चवकशी केली. त्या वेळाचेर आमकां कळ्ळें की सर्वे नंबर 110/1 ते 110/41 हे सगळी सर्वे नंबर रिजर्व फॉरेस्टान पडिल्ले आसात. आतां 110/39 जो पळय नंबर आसा तो नंबर आमचें देवस्थान दक्षिणादेवी जे त्या दिसा तुमी रिपोर्टां भितर दाखयले ते दक्षिणादेवी टेंपल वॉज 110/39 हो सुद्दां नंबर तातूंत भितर पडटा. देव सुद्दां रिजर्व फॉरेस्टान पडटा. अशें म्हणून हो विशय हांवें आमचो झेडपी जो आसा सुरेश केपेकार ताचे कडेन गेलो. ताका सांगलें की आमदारा सांग अशें असो विशय आसा ताचेर कितें तरी मार्क काड अशें म्हणून. की तूं सुशिक्षीत जर सुशिक्षीत जाल्यार ते व्हिडिओ सारको सविस्तर आयकोवचो आनी मागीर ताचेर प्रतिक्रिया दिवची आशिल्ली. दुसरो विशय ताणें घेतलो की आनंद गांवकार हो प्लॉट करता डेव्हलप करता विकता लोकांक फोंडां घालता. लोकांनी घर बांदल्यात लोक प्लॉट घेतात लोकांक सांगता की ना तांचे कडेन प्लॉट घेनाकात आनी आमी दलाली करतात हो शब्द आमदारान वापरलो. आतां हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान आमदाराक चॅलेंज करता. तेय म्हणलें सुभाष फळदेसायान की आपल्या चॅलेंज जर तूं करता जाल्यार आपूण तुजेर एक्शन घेता अशें म्हणून.
हांव तुमची मिडिया मार्फत ताजेर चॅलेंज करता सुभाष फळदेसायाक कापस्ताद जर आसा जाल्यार ताणें म्हजें विकिल्लो प्लॉट एक सुद्दां स्क्वेअर मिटर आनंदांचो प्लॉट करून विकलो आनी लोकांक तो घेतलो हो दाखोवचो आनंदान एक तरी स्क्वेअर मिटर प्लॉट विकला अशें म्हणून आनी समज तूं जर प्रूव करपाक जर जालो ना तुज्यान जर सिद्ध करपाक जालो ना म्हज्या मतान तूं रिजायन दिवचो आनी तूं कडेन सरचो. दुसरो विशय जो पळय आसा तो म्हणटा की प्लॉट करता तुगेले घरचे लोक प्लॉट करता मरे वचून पळय बायका देवळा कडेन तुगेले घरचे लोक प्लॉट करतात तांचेर पयलीं घे मरे एक्शन मागीर आनंदाचेर उलय आनी आनंदान जर प्लॉट केला जाल्यार आनंदाचेर उलय बेश्टो उलोवपा जाय म्हणून कित्याक उलयनाका. म्हजे आमदार इतलें सांगणें आसा तो म्हणटा की कापस्ताद जर आसा जाल्यार आपल्याक चॅलेंज करचें. हांव कापस्ताद आसा म्हणून सांगता जर आमदारा कापस्ताद आसा जाल्यार आमदारान हाजी चवकशी करची आनंदान विकिल्ले प्लॉट दाखोवचे आनी मागीर परत एकदा भिडें आमकां येवचें आनी जर तूं शक्य जर तुका जाली ना दाखोवपाक जाल्यार 6 म्हयन्याचो टायम घे तातूंत भितर दाखोवपाक शकना जाल्यार रिजायन जावचो अशें म्हजें मत आसा. टुराच्या नांवाखाला 2.25 लाख रुपयांची टोपी घालून फुज्जो काडिल्ल्या दुबावीत तरणाट्याक धरपाक दिवचल पुलिशेक येस आयले. अटक केल्लो दुबावीत आरोपी ठाणे महाराष्ट्राचो रावपी आनी ताचें नांव केतन चोके अशें आसा. दिवचलचे पुलीस उपअधीक्षक सागर एकोस्कर आनी पुलीस निरीक्षक राहुल नायक हांच्या मार्गदर्शना खाला हवालदार लक्ष्मण घाडी आनी कॉन्स्टेबल लक्ष्मण नायक हाणें लोकेशन ट्रेस करून ह्या दुबाविताक अटक केली. म्हणजे ताका धरलो. गुजराताक टुराक व्हरपाचें हायेस दाखोवन सांखळेच्या गुरुनाथ वामन नायक आनी ताच्या इश्टांक टोपी घालून केतनान पळ काडिल्ली. ह्या प्रकरणांत फाटल्या 17 डिसेंबराक दिवचल पुलिशेन केतना आड फसवणूक आनी धमकी दिल्ल्याच्या आरोपा खाला गुन्यांव नोंद केल्लो. तेन्नाच्यान पुलीस ताचो सोद घेताले. अटक चुकोवपा खातीर केतन आपलें ठिकाण बदलतालो. केतन हाणें गुरुनाथ नायक हांकां धमकी दिल्ली उपरांत आतां मात्र ताका अटक केला. घसघशा लागसर उदकाची खोलाय कितली आसा हाचो अदमास येयना देखून तरणाट्यांनी नशा करून घसघशाचेर न्हंयचेर वचपाक जायना तशेंच पावसाच्या दिसांनी न्हांवपाक दर्या देगेचेर वचूं नाकात अशें आवाहन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केलां. शक्य आसलें जाल्यार दृश्टीचे लायफ गार्ड्स प्रत्येक धबधब्याचेर आमी दवरपाचे यत्न करतले अशें मुखेलमंत्र्यान म्हटलां. माझी सगळ्या जाणांक रिक्वेस्ट आसा एक म्हणजे वॉटरफॉलाचेर जितके जितके ट्युरिस्ट वता तांकां वॉटरफॉलाची डेप्थ खबर नासता त्या ती शक्यतो वॉटरफॉलाचेर उदकान देंवचे न्ही. आनी दुसरी गोश्ट जे कोण वॉटरफॉलाचेर वता तेंच्यांनी ड्रिंक घेवन म्हणजे पिवन उदकान तर बिलकूल देंवचे न्ही ही म्हजी सिन्सियरली रिक्वेस्ट आसा. आतां पर्यंत पळयत जाल्यार फाटल्या म्हयन्या 1.5 म्हयन्यांक जवळपास 15 ते 20 लोक अशा पद्दतीन बुडून एक्सपायर्ड जाल्ल्या. खास करून यंग भुरग्यांक म्हजी रिक्वेस्ट आसा उदकान देंवपाचें खंयसरूच स्विमिंगाक वचपाचें पावसाच्या ठिकाणी तेंच्यांनी बंद करचें. गव्हर्मेंट इज टेकिंग द प्रिकॉशन्स आमी मॅक्झिमम पळयता. दृश्टी कडेन एक्सपर्ट गार्ड आसले जाल्यार टायम बींग आमी प्रिकॉशन म्हणून थंय दवरपाचो प्रयत्न सरकार. सोनसड्या वयलो 30 मॅट्रिक टन कोयर साळगांवच्या प्लांटात ट्रीट जातलो हाचे विशीं हायकोर्टान एफिडेवीट दिल्ल्याचें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. कॅबिनेट बसके उपरांत प्रसार माध्यमां कडेन उलयतना मुखेलमंत्रीन अशें विधान केलां. ऑलरेडी आमी हायकोर्टान सद्या एफिडेवीट दिल्ल्या की आतां पर्यंत 30 टन जो आहा पळय न्ही पयलीं 20 व्हरताले आनी एक 10 टन व्हरताले एडिशनल 10 टन सालिगांव हाडपाचो ठरला सो दॅट ट्रीट जायसर. भारतांत प्रवेश करपाक वा विदेशांत वचपाक मोपाचो मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ हें अधिकृत थळ आसा अशी अधिसुचोवणी केंद्रीय गृह मंत्रालयान जारी केल्या. मडगांवच्या एनाफॉन्त गार्डना लागसर आशिल्ल्या इमारतीचो थोडो भाग बुधवाराक कोसळ्ळो. पावसाक लागून हो भाग कोसळिल्ल्याची म्हायती थळाव्यांनी दिला. वयलो भाग कोसळिल्ल्यान आतां सकयल्ल्या फ्लॅटांत रावपी लोकां मदीं भंय निर्माण जाला. देवादयन ह्या घडणुकेंत कोणाकूच दुखापत जावंक ना. एक स्लॅब वेरेंडा स्लॅब कॅन्टिलिवर सेक्शन तो पडला वयर कोण रावनासले. इट लुक्स लायक बऱ्या टायमार ते उदक पावसाचें मातशें चड येयलें पूण बोल्लें मातशें आय थिंक स्लॅब फुकलो सो दॅट्स वाय ओन्ली दॅट पार्ट ऑफ द स्लॅब ऑफ द वेरेंडा हॅज ब्रोकन इन कम नाव. कोण रावताले बी वयर कोण नासले सकयल रावताले. पण कितल्यांक सुमार जाले हे सकाळी जाल्ले न्हू सकाळी
पूण कितें गाडयो बिडयो आशिल्ल्यो दॅट वॉज एन ओल्ड व्हेकल दॅट ह्यो आशिल्ल्यो गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हणजे आवाज गोंयचो हे बुलेटीन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. अशाच अपडेटेड खबरां खातीर सबस्क्रायब करा गोमंतकाचे यूट्यूब चॅनल आणि फेसबुकाचेर सुद्धा गोमंतक टीव्ही फॉलो करा आणि पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.